नमस्कार परतगाळींतू विद्याधिराज स्वाम्याले पुण्यतिथी महोत्सव जत्तस ताजी कसं पुराय अरेंजमेंट्स केला ताजे विशय हांव पुरो सांगता। ही याची येद्र वचून द्वार पळया हांव तुमकां सांगलें हांगा 25 द्वार आसा म्हणून। तांतू फर्स्ट द्वार श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगळी जीवोत्तम मठाचें आनी 24 द्वार पूर स्वाम्याल द्वार। तुमलेच्या पळय इतले द्वार इतले आसा म्हणून हें कसं म्हळ्यार विद्यार्थी स्वाम्याल कशें म्हळ्यार तांकां पूरा मालगड स्वाम्यांक दिवचें हें एक रेस्पेक्ट। फर्स्ट द्वार येवचें आमगेलें फर्स्ट यतिवर्य स्वामी नारायण तीर्थ द्वार तुम पळोवचें पळोवची तांगेलें नांव आसा द्वारारी प्लस इसवी आसा 1475 आदकून 1517 ताई म्हणजे तितले तांगेली पीठाधिपती जावन आशिल्लीची। तशें आमकां एक द्वारा वतना तुमकां विंगवड यतिवर्याल नांव येता आसता। आतां नेक्स्ट द्वार आसा स्वामी वासुदेव तीर्थ द्वार स्वाम्याले 1515 1518 ताई हें द्वार। तशें वतना एक द्वारांतू इट्स लायक ए टायम ट्रॅवल आमगेले मठाचे 547 इयर्स पाजल म्हाका दिसता एक द्वारांतू एक स्वाम्याल नांव येता तांकां एक रेस्पेक्ट आमगेली दिता वताची। तशी हें कंप्लीट द्वार जावन आमी फायनल मेलचे द्वार विद्याधीश स्वाम्याल द्वार आत्ता येते वर 2021 दुखून तशी ते आमी महाद्वाराला गेला विद्याधीश स्वाम्याल द्वार। सो नेक्स्ट येवचे स्वामी पुरुषोत्तम तीर्थ द्वार 1588। नेक्स्ट येवचे स्वामी अनुजीवोत्तम तीर्थ स्वाम्याल द्वार। नेक्स्ट येवचे स्वामी रामचंद्र तीर्थ द्वार। नेक्स्ट येवचे स्वामी दिग्विजय रामचंद्र तीर्थ द्वार। नेक्स्ट येवचे स्वामी रघुचंद्र तीर्थ द्वार। आता पळयता आसतशे तुमी स्वामी लक्ष्मीनारायण तीर्थ द्वार। आता येतस स्वामी लक्ष्मीकांत तीर्थ द्वार। नेक्स्ट येतस स्वामी रमाकांत तीर्थ द्वार। आता पळयता तुमी स्वामी कमलाकांत तीर्थ द्वार। येतस स्वामी श्रीकांत तीर्थ द्वार। नेक्स्ट येतस स्वामी भूविजय रामचंद्र तीर्थ द्वार। नेक्स्ट येतस रमानाथ तीर्थ द्वार। आता पळयाची स्वामी लक्ष्मीनाथ तीर्थ द्वार। पळया स्वामी आनंद तीर्थ द्वार। आता पळयता तुम्ही स्वामी पूर्णप्रज्ञ तीर्थ द्वार। आता पळयता तुम्ही स्वामी पद्मनाभ तीर्थ द्वार। आता पळयांची स्वामी इंदिराकांत तीर्थ द्वार। पळयाची स्वामी कमलनाथ तीर्थ द्वार। आता पळयाची विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याल गुरु स्वामी द्वारकनाथ तीर्थ द्वार। देवस्थान लागी आसा स्वामी विद्याधिराज तीर्थ द्वार। काल महिमा सीमा तीर्थ
हांगा राईट सायड अंतू तुम्ही महाद्वाराला असं आता स्वामी विद्याधीश तीर्थद्वार आता तुम्ही द्वार पळयले आता आमगेल मेन जीवोत्तम मंटप हे आमगेल मेन पेंडॉल आमगेल पूरा प्रोग्राम हांगा जावचे हे जर्मन टेंट अंतू कसले पिलर्स पर कसले येना सो 100 फीट बाय 300 फीटाचे जर्मन पेंडल आसा साइड हाका मेटल पेंडल टोटल 50,000 स्क्वेअर फीट आसा हे पेंडॉल 5,000 जनांना एकपटी बंगबुश येतात आम्ही भितर वचा पळया हंग पळयाची आमगेले अंतू 5,000 सिटींग दवरला हंगा 5 जन सिटींग केला प्लस हंगा 8 LCD गेला आम्ही पूर जन डिश मंके आणि तुम्ही एदरा पळयत मेन स्टेज कशी केला म्हळ्यार आमगेले पर्तगाळी मठाचे कशी फ्रंटेज आसा सेम फ्रंटेज आम्ही एदराक दवरला मध्येंतू विद्याधिराज स्वामीले फोटो आसा आज ही हांगा मुद्रादान जातसाची ऑलमोस्ट मोर दॅन 3,000 to 4,000 पीपल मुद्रादान घेतसाची सो स्वामी स्टेजार आसाची सो काल हांगा कल्चरल प्रोग्राम आशिल्ले मागीर स्वामेल सभा कार्यक्रम आशिल्ले प्रवचन आशिल्ले पयरी आशिल्ले कल्चरल प्रोग्राम काल दोन्ही हॉट सिंगर भजन आशिल्ले राहुल देशपांडे आनंद बाटे ताजे नंतर विलास नायकले स्पीड पेंटिंग आशिल्ले स्वाम्या बदलाक ओट स्वामेले सांज स्वामेले पुराय सो काल रात्री ते 10 गंटे आमगेले प्रोग्राम जाले आनी वयर पळया शँडिलर लायटिंग सिस्टम हे पर नवे क्लॉथ सो नवे सिस्टम अंतू सगळे हॉलान तुमकां पळयल्यार सेंटर खंय तुमकां पिलर्स दिसना 300 by 100 फीट अंतू सिंगल पिलर दिसना आनी तुमकां खंयचे म्हणल्यार बसल्यार हे प्रोग्राम दिसता तितले LED सिस्टम्स पुराय आमी प्रोवायड केला मेन स्टेज तांकां सगळे ते स्ट्रक्चर केलेले आहे पर्तगाळी मठाचे वूड थर्मोकॉल यूज करून ऑलमोस्ट 3D एफेक्ट येता बद मठ पळयले म्हाका मिनिएचर मठ पळयले म्हाका दिसता 70 फीट बाय 60 फीट बाय ऑलमोस्ट 17 फीट हायट असते सगळे स्टेज आणि सगळे पेंडलाचे फ्लोरिंग हांगा पावस आशिल्ले निमित्त पावसा हें आशिल्लें इतले दिवस बट काली 9th ताका पावसू येयनी देवालन स्वामेल दयेन सगळे आमी सगळे प्लॅटफॉर्म घाला 50,000 स्क्वेअर फीट हाका पेंडलाक 50,000 स्क्वेअर फीट हाका फुल प्लॅटफॉर्म घाला सो इवन पावस येयल्यार हाजे मोड आतां वता उदक सो कोणाले पांय वल जेवचो सो इतले एरिया अंतू सिंगल ड्रॉप उद आयनाशी आमी अरेंजमेंट्स केला म्हळ्यार जर्मन पेंडल अंतू जॉइंट्स ना फुल एक शीट येता सो 4 सायडांनी फुल्ली क्लोज जाल्ले निमित्त उदक भितर येना आनी हांगा पळय तुमी पळयत व्हडले फॅनास अरेंजमेंट केला सो तांतून वार शॅक येवच्यो एवॉयड करचे खातीर हांगा आसले 25 फॅन्स आमी घाला 2 सायडाकय सो कोणाकय शॅक जावचे नज हें जावचे नज म्हणून असले अरेंजमेंट केल्लेले आसा स्वामेले एकच कसं म्हळ्यार कोण आयिल्ल्याक तोंदरे जावचे नज म्हणून खंयच्याय विशयार तशी हाजी मागशी डॉर्मेटरी केला 150 जनांना ते निर्दोष व्यवस्था आसा वॉलंटियर्सा पुराय आनी सगळे हांतू 110 टॉयलेट्स केला टॉयलेट्स बाथरूम्स पुराय सो हाय क्वालिटी हे म्हळ्यार कोणा सगळो दीस उदक हॉट वॉटर फेसिलिटी 24 hour हॉट वॉटर फेसिलिटी केला म्हळ्यार शिंया वेळार म्हूण उदक जावका नावचे हाजी पुराय अरेंजमेंट केल्लेले आसा आनी बेस्ट क्वालिटी टॉयलेट्स घाला आनी इवन हांगा वर्क करचे स्टाफ पुरो आसताची तांकां करूंक वयर एक 7,000 स्क्वेअर फीटाचे आमी जर्मन टेंट घाल्लेलो आसा सो जेवणाक आमगेले मेन मठाचे मागची सायडान 20,000 स्क्वेअर फीटा जर्मन पेंडल घाला एक पटी 1,500 जनां तांतू बुशेत आतां मी पेंडला मागची सायड आसाची पळयाचे हांगा
हें 32 फीट हायट आसा पेंडल. सो हांगा फुल्ल हांगेले कवरिंग येता. सो आतां उदक कसलें भितर वचना आनी कंप्लीट स्लोप आशिल्ली निमित्त उदक चंद जावन सकयल वता. अनेक एडवांटेज कसा म्हळ्यार हें जर्मन पेंडल घालूंक एक तांतू पिलर्स जायना. सेकंड आतां पावसा टायम मेटल गॅलरी एक 50,000 स्क्वेअर फीट आनी खंडा पडे शब्द येता. प्रोग्राम पळोवंक येतना जन आयकूच जायना. ताजे खातीर आमी हें चूज केल्लें हांतू सावंड मिनिमम मेटल पेंडलाचे नॉट इवन 10% सावंड येना. तुमी मातशें पळय येता दोनूय टेंट आसा. एक टेंट आमी वॉलंटियर्स केला म्हळ्यार हांगा ऑलमोस्ट 700-800 वॉलंटियर्स येता ताची. तांकां विंगड विंगड कडेन वेवस्था केला. जाल्यार एक सकाळ देखून उगी कार्यक्रम स्टार्ट जाल्ले निमित्त 150 जन हांगा बेड्स पुरो घाला आमी न्हिदोवच्या वेवस्था केला. सो हांगा एक पेंडल मागीर तशीच थंय मातशी बाथरूम आनी टॉयलेट्स केला. सो हून उदक पुरो वेवस्था थंय केला. इतलें मात्र न्ही, आमी आमगे मठा मातशी ऑलमोस्ट 20,000 स्क्वेअर फीटाचें एक जर्मन पेंडल घाला. ते एक पटी 1,500 जनां बस येता. मागीर मठा भितरी 3 सुताकय आमी पेंडल घालून ते ऑलमोस्ट 700-800 जनां बसचे प्रोविजन दिलेलें आसा. तितलें मात्र न्ही, हांगा मस्जन स्टाफ वर्क करताची लायक इलेक्ट्रिशियन्स मागीर आसा पुरो पेंडलाचे आसा पुरो फ्लवराचे आसा पुरो तांकां पुरो राखूंक स्वाम्यान सांगलें तांकां लायक अरेंजमेंट जावका म्हणून. तशें आमी वयरी पार्किंग लॉटांतू 6,000 स्क्वेअर फीट एक पेंडल घाला. ते सेक्युरिटीच्या बुशाक CC कॅमेरा ते पूर अरेंजमेंट केला. तशें ते वयर एक पेंडल घाला. हांगा 1,500 कारां पार्किंग वेवस्था केल्लेलें आसा. आनी एक हॉट बलून प्रथम पुण्यतिथी म्हणून सोडलेलें आसा. सो दॅट खूब जाणांक कळ्ळो म्हणून ते केल्लेलें आसा. इतलें मात्र न्ही, विद्याधिराज स्वाम्याले वयरी एक एक्झिबिशन केल्लेलें राज प्रदर्शिनी म्हणून. तांतू स्वाम्यानी यूज केलेलो मंच खुर्ची तांणी ट्रॅव्हलिंगांत गंडकी यात्रे केलेले तांकां पूरा सामग्री तांणी पूर बरोवचे डायरी तांणी मेंटेन कसं पळय डे टू डे टू डू लिस्ट करचे पुरो आशिल्लें तें पुरो बुक्स तशें कंप्लीट तांणी कसं पुरो आयटम्स यूज करता तें पुरो प्रदर्शन केलेलें आसा. एक्झिबिशन केलां तांतू.